अ, सगळ्या म्हज्या पत्रकार भावांक रिपोर्टर भावांक नमस्कार. ह्या पावसाच्या दिसाक खूप शॉर्ट टाइम नोटिसाचेर तुम्ही सगळे आयले. आनीक आज एक इम्पॉर्टंट एक अनाउन्समेंट हांव करपाचो आसा. आनीक तुम्ही आयिल्ल्या बद्दल सगळ्या पयलीं धन्यवाद, देव बरें करूं. तर आज एक हांव ॲप लॉन्च करता. दॅट इज ॲप म्हणचे परस ताका तुमी टॅक्सी प्लॅटफॉर्म असो म्हणपा येता. ताचें नांव जावन आसा बॉन्डी. हे बॉन्डिंग कशें वर्क करता, ताजे स्टॅटिस्टिक्स कशे आहा, ताजें वर्किंग कशें आहा आनी ताजो उपयोग कसो जावचो आनी त्या बॉन्डिंग ऍप्स केल्ल्यान जे इतले वर्साचे जे टॅक्सीकारां बद्दल जे गैरसमज आहा पब्लिका कडेन किंवा टुरिस्टा कडेन तशेंच जे टुरिस्टाक टॅक्सीकारा कडल्यान कितें एक्सपेक्टेशन आसा आनी टॅक्सीकारां भितर ज्यो कितें झगडी जाता, वाद विवाद जाता पिकअपाक लागून किंवा ड्रॉपाक लागून काही एरियात अशी आहा की दुसरे टॅक्सी एरिया येवपाक जायना. बट अल्टिमेट हाचो जो हे इफेक्ट जाता तो आमच्या गोंयच्या टुरिजमाचेर. थोड्यांनी म्हाका म्हणलें की तुका बाकीचो धंदो आसतना तूं हे टॅक्सी हातून कित्याक पडटा. पण एक मॉरल जबाबदारी जाता एक गोंयच्या मनशाची सिटीजनाची. आमी जर मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय, तर आज एकूच जो आमचे कडेन सगळ्यान लक्षात घेवपाक जाय की एक बिझनस आमचे कडेन उरला तो फक्त टुरिजम आनी टुरिजम आनी टुरिजम. गोंय फेमस जाल्ले टुरिजमा लागून आमचे बिचीस, आमचे फूड, आमचे कल्चर हाका लागून आमचे गोंय एका टायमाचेर भांगराचे गोंय अशें म्हणपाक लागले ते परत हाडपाची जबाबदारी प्रत्येक हांव म्हणना टॅक्सीकाराक एकूच न्ही जे स्टेक होल्डर आसात तातूंत हातून फुडाकार घेवन खांद्याक खांदे मेळोवन आमी हो एकठांयन हे टुरिजम फुडें हाडपाची गरज आसा. ताका लागून हांवें हो बॉन्डी ऍप लॉन्च केला. आता हे सांगता आसतना आनी 4-5 पॉयंट हांव तुमकां सांगता. हांव इन शॉर्ट सांगतलो कित्याक टू द पॉयंट हांव उलयतां. एक आसा आतां आमचे टॅक्सीकार भाव म्हणटा की आमचो आदलो पुर्वजाचो धंदो आमचे कडेन तो आसूंक जाय. हांव तांचे कडेन एकूच मागणी करूंक सोदता हो धंदो जो टॅक्सीचो धंदो आसा तुमी तुमच्या कडेन दवरपाकूच जाय. कित्याक जी सर्वीस आमचे टॅक्सीकार आपुलपणेन जे टुरिस्टांक किंवा लोकलांक दितात ते भायले कोण येवन दिवंक शकना. कित्याक भुमिपुत्र जे आहा तांकां खबर आसा गोंयचो कल्चर कसो आसा. हो एक आमचो जो तांचो जो मेन मुद्दो आसा भुमिपुत्रा कडेन की टॅक्सीचो बिझनस करचो हाचे कडेन बॉन्डी ऍप आज हांव तुमकां करता. सेकंड हांव सांगूंक सोदता तुमकां गेल्या वर्साक गेल्या वर्साक 2600 एक्सिडेंट रोड एक्सिडेंट जाली की लेटेस्ट आनी हे आसा आनी लिडिंग न्यूज पेपर ऑफ गोवा तांणी केला 2600 एक्सिडेंट जाल्या आनी तातूंत 275 लोक मेल्या. 275 लोक गेल्या वर्सा रोड एक्सिडेंटान मेल्या. सो हाका जबाबदार कोण. तर म्हाका अशें दिसता ही रेंट कॅब जी आसा ती बंद न करता ह्या रेंट कॅबाक टायमींग घालपाचो. कितें चडांतशी चड एक्सिडेंट जाता रातच्यो जाता 7 उपरांत आनी 7 उपरांत कशें जाता की मनीस इंटॉक्सिकेटेड आसता, ड्रिंक घेता आनी कितें सबस्टन्स घेता. हांव तातूंत डिटेल उलोवचो ना. पण ह्या रेंट कॅब ज्यो गाडी आहा तांकां सकाळी 5 ते सांजे 8 किंवा 9 अशी एक बंदी घालची पडटली. ताच्या 9च्या उपरांत तुम्ही टॅक्सी परत वापरा. सो टॅक्सी वापरल्यान कितें जातलें टॅक्सीकाराकूय धंदो मेळटलो, रेंटकाराकूय धंदो मेळटलो. रेंटकाराची जी एक्सिडेंटान तांची डॅमेज जाता रेंट कॅबवाल्याची ती स्टॉप जातली. रस्त्याचेर वता गोंयकार चलतात 6:30-7 नंतर कामांतल्यान सुटून वता मोटरसायकलीचेर. तुम्ही पयर पळयत जाल्यार आक्षी हांगा जाले बापय चली आनी एकटो वताले रातचे हातून. बापय एक्सपायर जालो ऑन द स्पॉट. ते 9 वर्साचे चली 11 दीस जीएमसीन उरले मेले. अंजुना पळया तुम्ही, आसागांव पळया, बायल कोण येता रेंट कॅब गाडी मारतात चल्लो. तो फारीक करता ताकी हेर वेगळी. पण लुकसाण जी हेल्थ मनशाची लुकसाण जी आसा ती स्टॉप करतलो जाल्यार हे रेंट कॅबाक टायमींग लिमीट घालचे पडटले. ताका लागून हे बॉन्डी चालू जाता. थर्ड हांव तुमकां सांगूं सोदता की आमचे जे पायलट भाव आसा जे पयलींचे नीज गोंयकार जे पायलट्स आसा जे इंडियान फर्स्ट मोटरसायकल टॅक्सी म्हणून जाल्ली फामाद जाल्ली गोंयच्या जे पयलीं हिप्पी येताले फॉरेनर येताले सगळे ते आमी टॅक्सी मोटरसायकल टॅक्सी म्हणटाले. मागीर ताका आमी युनिक नांव आयलें पायलट्स म्हणून. आज ते पायलट बस स्टँडाचेर किंवा खंय तिट्यार किंवा मार्केटान असले जाग्याचेर तांणी तांची सीमीत जाला. कोण आयलो ताका जर ते भाडे घेतले ऑफिसान सोडले ते थंयच उरला. त्या पायलट्सांक एक्स्ट्रा इन्कम दिवपाक लागून हो बॉन्डी ऍप चालू जाल्लो आसा. तांकां एक्स्ट्रा इन्कम कसो जातलो एक तरी ती भाडे मेळटले तांकां आमी रजिस्टर करतले
दुसरे जे डेलिव्हरी ऍप्स आसा फूड ते डेलिव्हरी ऍप्स पळयत जाल्यार त्यो गाडयो आउट स्टेशनला येता ताजे नंबर प्लेट असना ताजे रजिस्ट्रेशन प्रायव्हेट गाडयो आणि ती प्रायव्हेट गाडयो डेलिव्हरी करता आणि आमच्या पायलटांक येलो नंबर प्लेट. सो इंटरस्टेट गाडयो ज्यो गोंयांत डेलिव्हरी ऍपाक यूज जाता ती बंद जावपाक जाय. पायलटाक आपले घर चलोवप ते ताकाच खबर आसता. ताकाय भुरगीं आसता, ताका चली आसता, ताका चले आसता, बायल आसता, लग्न हे सगळे आसता, भुरग्याचे ऍडमिशन आसता आणि तो बाबडो पायलट दिसभर वता आनी पावसांनी घोळटा आणि रातचो घरा वता. ताका एडेड इन्कम करपाक हे जे डेलिव्हरी ऍप्स आनी तुम्ही पायलटाचो यूज करचो म्हणून तिसरे म्हजो पॉयंट आशिल्लो बॉन्डी ऍप हांवें हे केला. चवथी आसा की तुम्ही सगळे गांवांनी पळयात रिक्षा म्हणटी आसा. मुंबय धरा, कलकत्ता धरा, बेळगांव धरा, आमची हुबळी धरा, सगळे कडेन रिक्षा चलता. आमकां हांगा रिक्षा खूप कमी येता. कित्याक रिक्षा जर घेतलो जाल्यार तुमकां चलून रिक्षा स्टँडार वचचें पडटा आणि थंयच्यान तुमकां रिक्षा मेळटा. तुम्ही वतात तुमकां आशिल्ल्या जाग्यार तुमकां रिक्षा मेळना कित्याक तो रस्ते रिक्षा भावना तांकां तितलें भाडेंय मेळना. सो ह्या टायमार रिक्षाकारांकूय आमी बिझनेस मेळूं म्हणून बॉन्डी ऍप चालू केल्लो आसा. फिफ्थ आणि लास्ट हो मुद्दो तरी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की टॅक्सीचे युनियन, टॅक्सी माफिया जे सगळ्यांक टॅक्सी गुंड म्हणटा हे खंय तरी जर टॅक्सीकारांक गुंड म्हणले तर गोंयांक गुंड म्हणले भशेन जाता. सो हो आमी जो टॅगलायन गुंडागिरी माफिगिरी हे काडपाक जाय. तांचे कितें जर मिस्टेक जाल्ली आसा ती सुदारून घेवन आमी लोकल्स आणि टॅक्सीकार हे सगळे मिळून हो स्ट्रीमलाईन टॅक्सी बिझनेस करपाक लागून बॉन्डी ऍप हो आज लॉन्च करता. आता बॉन्डी ऍप कसो वर्क जाता? बॉन्डी ऍप जेन्ना हो प्लॅटफॉर्म जेन्ना मनीस यूज करता तातूंत दोन आसा. एक आसा तो आमचो कस्टमर ऍप हांगा बरयल्ले आसा आणि दुसरो आसा दॅट इज ड्रायव्हर ऍप. कस्टमर जेन्ना फर्स्ट हांव तुमकां कस्टमर ऍप हे करता. कस्टमराक हो ऍप फ्री आसतलो. हो कस्टमर ऍप आमी ऑल ओव्हर इंडिया फामाद करतले. जो कोण मनीस गोंयांत येता ताणें बॉन्डी ऍप लॉन्च करचो आणि आयले की ताका त्या एरियाचे 100 मीटर किंवा 200 मीटराचेर जितल्यो टॅक्सी आहा, जितले पायलट आहा, जितले रिक्षेकार आहा ताका दिसतले ताणें आपले चूज करचे. बाबा एकटोच मनीस आहा ताका तर टॅक्सी परवडना, ताणें पायलट घेवचो. बायल भुरगीं आसा, बॅग्स आसा, ताणें हे घेवचो आपले रिक्षा घेवची. आणि सपोज जर ताका मातसो कन्व्हिनियन्स जाय जाल्यार ताणें टॅक्सी घेवची. आता टॅक्सी कशी येतली की त्या सर्कलाचेर जितले 500 मिटरा भितर जितल्यो गाड्या ताका दिश्टी पडटले तातूंत कळटले. सपोज हांगासून कलंगुटे वचूंक जाय कितले किलोमिटर ते टॅक्सीकाराक कळटले. सपोज एक मनीस खंयच्यान पंजाबच्यान आयला ताका खबर ना की कलंगूट कितले ताका हे येतले किलोमिटर्स येतले. आता फुडें हातूंत आमी एड करतले अप्रॉक्सिमेट अमाउंट तो आमी येतलो आणि ताणें टॅक्सीकाराक डायरेक्ट फोन करप, ताजें भाडें ताणें डिसायड करप आणि तो टॅक्सीकार ताका आमचे कडेन व्हरून पावयतलो आणि थंयच्यान ताणें पिकअप करपाक जायना. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट पर्सन तूं पणजेच्यान कलंगुटे पावय, कलंगूटच्यान येतना ताका कलंगूटची टॅक्सी परत हाडची पडटली, ताका येतना खाली येवचें पडटलें. जे कितें भाडें आहा तें दोगांनी उलोवन घेवप. तशें टॅक्सीचे ते आमी दिसाक 10 रुपया दवरला. आमचो फूल फ्लॅज चालू जावं ना 2 महिने खातीर हांवें फ्री दवरला. सेम वे फॉर द आमच्या रिक्षे खातीर 3 रुपया पर डे म्हणल्यार म्हयन्याक सादारण 100 रुपया आमी दवरला. आणि आमच्या पायलट भावांक खातीर आमी 1 रुपया पर डे दवरला. जस्ट यू पे मी 1 रुपी आणि तुम्ही तातूंत भितर एनरोल जावंक शकता. दिस इज द सिंपल वे ऑफ वी आर नॉट एग्रिगेटर्स, वी आर नॉट एनी अदर कंपनीज. आय एम अ सिंगल मॅन. आणि हो ऍप जो केल्लो आसा आमच्या गोंयच्याच एक इंजिनियरान मेळून केल्लो आसा. आणि हांव सगळ्यां कडेन मागता, इवन लोकल्सा कडेन मागता की तुमी ऍप डावनलोड करात, आमकां मातसो सपोर्ट करात. हा सपोर्ट केल्यानंतर टॅक्सीकारा कडेन मागता की तुम्ही जे कितें तुमचो प्रॉब्लेम आसा काही आपल्या मनान इगो धरचो न्ही. म्हाका जर आपयलो जाल्यार एनी टायम तुमचे कडेन येता. तुमकां जर दिसता की हांव ह्या पयशान जोडटा, तुमकां बॉन्डी करूंक जाय, तुम्ही म्हज्या बरोबर या. तुमकां जर बॉन्डी घेवंक जाय तोय म्हाका ऑफर दिया. पण आपले मनान हे दवरनासतना तुम्ही गोंय राज्याचे आणि आमचे जे आदले जे भांगराचे गोंय जे टुरिझमाचेर जगला ते आमी सगळे मेळून इवन हॉटेलकाराकय हाय रेट करता. लोकांक व्हिएटनाम, बाली आणि अशे कंट्रीज आहा ती हाफ रेटीन वता. तुम्ही सांगता तुम्ही रेस्टॉरंट वाले किंवा हॉटेलकार आसा तुम्ही रेट 50% देवया
सगळे मिळून आम्ही टीटीएचेकूय घेऊया, कॉन्फिडन्स जीसीसीआय घेऊया, मुख्यमंत्री किंवा आमचे आदरणीय पर्यटन मंत्री हे खूप हाका लागून टुरिझमाला ट्राय करता. पण फक्त सरकार सरकार म्हणून जावचो ना. आम्ही आमचे जसे सिंगापूर असा किंवा जपान असा तरी गोंयचे लोकांक त्या देशाच्या लोकांक ही आपली मातृभूमी आमी कितें करपा जाय अशें जर मनान ठरून जर केले तर आमचे टुरिझम उरतले हे म्हाका सांगपाचें. थँक्यू. फूड डिलिव्हरी हय सर. सपोज हांव आतां म्हाका समज जेवण जाय हय सर. हांवें कितें मेळटलें ना एपार तुमकां पायलट मेळटलो. सपोज तुमी आतां रुचिका कडल्यान जेवण व्हरपा जाय, तुमी पायलटाक फोन करपाचें, बाबा म्हाका हांगासान जेवण आपल्याक हातून हात करून हाडून पावया. आतां कितें जाता सर, सपोज म्हज्या हॉटेला हांवें ऍप डावनलोड केला, खंयचोय डिलिव्हरी ऍप, ते डिलिव्हरी ऍप म्हज्या कडल्यान 23 to 24% कापता. म्हणल्यार 1000 रुपये म्हजे बिल जाले, म्हजे 250 रुपये पयलीं अर्धो फायदो ते खाता आनी कस्टमरा कडल्यान डिलिव्हरीक लागून ते आनी 100 रुपया घेता. 1000 रुपयाच्या जेवणाचेर कांय करिनासतना 400 रुपये वता. हांव कितें म्हणटा तर तुमी जी 400 रुपये जे डिलिव्हरी ऍपाक दिता 1000 रुपयाचे बिलिंगाचे, आमच्या पायलटांक दिया 100 रुपया. तो उमेदीन हाडून दितलो तुमकां, तो सांबाळून हाडटलो. सो दिस इज वॉट इज माय कॉन्सेप्ट. प्रायस सायड ते आतां पळय कस्टमर येता, कस्टमर प्रायस घेवन दितलो टॅक्सी कार डिसायड करतलो. बिकॉज सम टुरिस्ट आर प्लॅनिंग फॉर ना टॅक्सी कार गोवा टॅक्सी कार चड घेता पयशे ना ते सगळे घेना सर. हे कितें सगळे प्लॅटफॉर्म येता की सगळे टॅक्सीकारांक कळटले की कितलं भाडें चल्लां. आतां हांवें जर हांगासून कलंगडी वचो 2000 घेतला, ऑटोमॅटिक दुसऱ्याक कळटलें आनी एक्स्ट्रा घेतला. तुमचे एपार कितें आसा कितें प्रायस फिक्स एपाचेर आमी सध्या आतां किलोमिटर करता, प्रायस आमी डिस्ट्रीब्यूट करना कित्याक आमी भाडें घेना. सो वी कॅनॉट टेल, बट देर वील बी वन कॉलम वेर इट वील बी मेन्शन की हांगासून मोपा अप्रॉक्सिमेट दिस वील बी युअर कॉस्ट. सो कस्टमराक एक आयडिया येता की 1200 रुपयाकून चड जावचें ना. कोण जर 1800 2000 सांगता तर कस्टमराची इंटरेस्ट बी टेकन. कस्टमर तुमचे ऍप यूज करता ओनली फॉर ड्रायव्हर कस्टमर एंड ड्रायव्हर. कस्टमर ऑल्सो यूज ड्रायव्हर कोण बेनिफिट जाता येता. आता पळया तुमी, हांव दुसरे हातून घेना, पण आमी एग्रिगेटर न्ही म्हणटकीच आमी पर भाडे कमिशन घेना. फॉर एक्झाम्पल आमकां दाबोळीसून जर पणजे पावूंक जाय, जे 100 रुपये 150 रुपये कापता, आमी 100 रुपये 150 रुपये घेना. आमी म्हणटा फक्त बाबा आमकां तूं 10 रुपया दी. हातून कितें जातलें की नॉट ओनली टुरिस्ट जे लोकलाक आतां म्हाका हांगासून जर मारुती देवळान वचपा जाय मिरामार, ताका सगळें मेळटा, ताका डबल भाडें मेळटा. तुजो फ्री आसा, ताका जर ल्हान भाडें मेळटा, एका वराक जर 500 रुपये मेळटा, तर बेनिफीट जातलें. आनी ही एक नथींग टू लूज. आनी हांवें फ्री दवरला 2 म्हयने. जे पर्यंत तुमकां बिझनस येना तुमी म्हाका पयशे दिवं नाका. तुमी जर तुमकां जर 2 पैसे मेळटा, तुमकां जर दिसाक तुमी 1000 रुपये जोडटा, तर म्हाका 10 रुपये दिया. हातून आनीक अशेंय आहा की सपोज आज खंयच्या मॅरियटान कोण रावलो, ताका तूं पावयलो आनी ताका फाल्यां ताका तोच ड्रायव्हर जाय. तो जर पणजेचो ड्रायव्हर आसा, तर तो ताका नॉर्थ गोवा टूर, साऊथ गोवा टूर, रातचो खंय पार्टी हे बी तुमी करा, म्हाका कांयच ना. म्हाका 10 रुपया एकूच 10 रुपया पाहिजे. आतां आनीक प्रॉब्लेम आशिल्लो टॅक्सीकाराचो की मोपाच्यान कोण तरी येता, अंजुना ड्रॉप करता आनी ती टॅक्सी ते झाडापोना खंय तरी घुंवता, वतना 500 रुपयाक वता. ही टॅक्सी आमचो ऍप असो आसा की एकदा ताणें अंजुना वागातोर खंय सोडलो, ज्या लोकेशनांतल्यान तो भायर सरलो, आफ्टर से 2-3 किलोमिटर्स ती टॅक्सी ऍपा वयली डिसअपियर जाता. म्हणल्यार अंजुनच्या वागातोर ते कोण जर सर्च करता, ती टॅक्सी दिसचीच ना. तातून अंजुनच्यो टॅक्सी दिसतल्यो, त्योय खंयच्यो त्या स्टँडा वयल्यो टॅक्सी दिसतल्यो. दिस इज द कॉन्सेप्ट. What about safety? सेफ्टी सर हातून पळय ऑलरेडी आमी पुलिसाचो नंबर 100 आमी एड करतले. वी आर नॉट स्ट्रेट अवे कॅनॉट पुट ड्रायव्हर सेफ बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग फॉर इट. इज डायरेक्टली कॉन्टॅक्टिंग कस्टमर टू द But तुमचे प्लॅटफॉर्म यूज करता न्हू ते. म्हणजे ऍडव्हर्टायझिंग प्लॅटफॉर्म. वी आर ऍडव्हर्टायझिंग, वी आर नॉट एग्रिगेटर. तुमचे डिटेल्स असतले त्यांचे. काय डिटेल्स असतात आमी तांचे आधार कार्ड, मागीर ड्रायव्हिंग लायसन्स,
मागीर तांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन आमी उलोवपाचें चल्लां सायबर क्रायमा कडेन की ते कशें करप इंडिव्हिज्युअली टॅक्सीकारांक वचून पुलीस स्टेशनाक वचपाक कोण उपकारना मागीर गाडयेचो फोटो ताजो फोटो बेजीक आमी जे आमचे हातून आमी घेता आम्ही तिकडे जे डाउनलोड केलं आमच्याकडे माझी सगळी डिटेल तुझ्याकडे माझी टॅक्सीस चार हांव दुसऱ्या घडले जाल्या दुसरे गाडी तातून एक फीडबॅक म्हणून एक हे आसता कस्टमर जर सांगता की तो सांगता एक काल टॅक्सी झाला दिल्ली तिने अहमदाबादचे ते अजून हाजेर आयला अहमदाबादच्यान बुक केली उबर आहे उबर ताका सांगले की आपलं ही गाडी नंबर आणि हो ड्रायव्हर ती 10 मिनिटं करून 10 मिनिटं असे करून तो 15-20 मिनिटांनी पावलो आणि मागीर सो सच केसीस जे लोकांक माल प्रॅक्टिस करपाची आहा ते सगळे धंद्याने आसा पण आम्ही इतले अवेअरनेस करतले की तुम्ही कोणे जर असे मिसबिहेव करत कित्याक कस्टमर इज अवर गेस्ट इज अवर गॉड अँड बिकॉज ऑफ दॅट गोवा विल रिमेन बिकॉज ऑफ टुरिझम कोणे अशी केली मस्ती केली जाल्यार इमिजिएट आमी ब्लॅकलिस्टेड करतले आणि ताजे अगेन्स्ट आमी जे कितें पुलीस कारवाई आहा त्यांनी हे रजिस्टर कशें करपाचें नवे ऍपाचेर सर कशें न्ही आतां कितें म्हणटा ताका गुगल प्ले स्टोराचेर बॉन्डी म्हणून मार्क आसा तो बॉन्डीचेर वचपाक आणि ऍप तुमचो मोबायल नंबर घालपाक रजिस्टर सिंपल एका मिनिटा भितर रजिस्टर कितके जाण एनरोल जाला टॅक्सी आणि कितके डाउनलोड जाला आता हे 8 दीस हांव सोशल मिडियान करतालो साधारण 200 ते 300 टॅक्सीकार ऑलरेडी जॉईन जाल्या आणि ते ऑलरेडी तांचे चालू आहा म्हाका कळना की कितल्या लोकांनी कळले केला पण खुबशे जाण आमच्या ऑफिसांनी आयले की आमचे भाडे चालू आहा आणि लोक जॉईन जायत आसा कित्याक आमी हातून कमिशन घेना तर तांकांय कळला की बाबा हे थोड्या लोकांनी स्कॅम म्हणूनही केला तुम्ही केले पैसे कट जातात तुमचे सगळे अकाउंट हातून तसे स्कॅम काहीच ना म्हजे नाव रघु शेट्टे म्हजे ऑफिस हांगा म्हजे घर हांगा आसा म्हजी बायल भुरगीं हांगा 10 रुपया दिवन हांव काय बंगलो बांदचो ना तुम्ही म्हजे पूर्णपणे ट्रस्ट दवरा आणि तुम्ही 1-2 महिने वापरून पळया की हा आसा सारकें हा काय ना म्हाका सजेशन दिया करेक्शन हांव करता म्हजे इंजिनियराक हाडून तुमचे कडेन बसयता पब्लिकांनी सुद्धा म्हाका सांगप हे सारकें ना एड ऑन करत हे सगळें सारकें चालू असोसिएशन तुमच्याकडे येयल्ले म्हणजे मोटरसायकल असोसिएशन रिक्षा असोसिएशन टॅक्सी कोणच येऊन अवेअरनेसूच करू ना तुम्ही वचपाचे हांव वतलो हांव प्रत्येक असोसिएशन रजिस्टर स्टार्ट कितें सर रजिस्टर 300 टॅक्सी ऑलरेडी जाले हय काल आज तो आमचो टेक्निकल इंजिनियर येऊना पण ताका स्टॅटिस्टिक्स कळटा एव्हरीडे वाडता आणि हांवें सोशल हाजेर घाल्ले की फक्त एअरपोर्टाचेर रावू नाका आता ताजेकून एअरपोर्टाकून चड लोक ट्रेनीन येता पावसान धंदो कमी हा लोक ट्रेनीन येता गोंय म्हणटा की सीझन सोंपले म्हणा सीझन सोंपूंक ना पावसान आनी सुंदर गोंय दाखोवं येता सगळ्यांनी मिळून जर करीत बस स्टँडार रेल्वे स्टेशनार जे खंय हा ते आमी करूया ल्हान भाडे व्हडले पॅसेंजरची सेफ्टी कशी करता तुम्ही आता तुमचे ऍपाचे तुमचे घातले त्याचे तो ड्रायव्हर येता त्याचे नाव येतं ताजे नाव येतले ताजी गाडी कितें इन्सिडेंट झाला पाहिजे सपोज बाय चान्स जाल्यार तेन्ना कितें पुलीस ते नंबर दिवपाचे पुलीस तो जातून आसतलो आता सर कितें हळू आमी ऍड करीत आमकां पयलीं गुगल हे कळना आता आमी गुगल घाला ती गाडी खंय वता तीय कळटा आता थोड्या दिसांनी ताका ते हे बटन घालतले एमर्जन्सी बटन जीपीएस सिस्टम केलं तुम्ही हाका कितें आमचे कडेन एकूच इंजिनियर आसा फास्टिंग डे टू डे लर्न करून आमी ते फुडें रिगार्डिंग सेफ्टी म्हणजे सपोज आय द टॅक्सी ड्रायव्हर आम्ही तुमच्याकडे टॅक्सी तुम्ही माझे हे घेतले डिटेल सगळे माझ्याकडे समजा माझे 4 टॅक्सी असतात हांवें जर दुसऱ्या तो आयल्यार येतालो घेवं पडटा का तुम्ही नाही तुमचे आणि त्याचे कडेन ती कम्युनिकेशन असतली जर तुम्ही धाडले 1 2 3 4 गाडी कन्फर्म केली आणि धाडली 4 5 5 6 जर ते कस्टमर आमकां सांगले भानगडी आता आम्ही जे ताका कॉल करतले आमी ब्लॅकलिस्ट चार गाड्या एक गाडीक एक रजिस्ट्रेशन जाता माझं क्वेश्चन असं समजा सेफ्टीच्या संदर्भात एका कस्टमर जाता कोण टुरिस्ट येतात भानगडी नाका जाता ताका लागून ते पयलीं सेफ्टी पळयतात हांव समजा टॅक्सी ओनर माझ्याकडे 4 टॅक्सी आसात आय एम द ओनर हांव ऍप जेन्ना डावनलोड करतलो 10 रुपया तुला हांव दितलो सगळे माझ्याकडे 4 ड्रायव्हर आसात त्या ड्रायव्हर तुझ्या वांगडा कांयच कॉन्टॅक्ट नासतलो हांवें तो ड्रायव्हर त्या ड्रायव्हराचो टॅक्सी घेवन धाडलो धाडूंक मेळना तुमचे कडेन 4 गाडयो आसात जर 4 ड्रायव्हर ताका फिक्स आसपाक
टॅक्सी हो गाडी तो गाडी स्किप कित्याक करपाक खबर आसा फाल्यां सपोज जर त्या ड्रायव्हरान जर कितें केलें न्ही कळ्ळें ते कस्टमरान समजा कंप्लेंट दिली त्या ड्रायव्हरा सोदतलो तेजी डिटेल नासतली आमचे आमी चडांत चड व्हेरीफाय करता आतां तेच करपी लोक असो करता आमी ताका एक कितें तरी दुसऱ्या एका त्यांचे फोटोही असतात फोटो आसा मागीर ते कोण कस्टमराक येता पळय फोटो येता हो ड्रायव्हर येता बाबा आणि ही हय कार हय सेम आमचे सेम आसा आमी फोटोय आसा न्हू ड्रायव्हराचे? सेम ड्रायव्हर फोटो ड्रायव्हर डिटेल कार डिटेल सगळे असते समज कोणी आता कस्टमरान बुक केली आणि ती टॅक्सी ब्रेकडाऊन झाली जाल्यार रिप्लेसमेंटाक कशें कितें इवन ऑटो किंवा रिक्षा ताजेर टू बी फ्रँक आमी काय चिंतूना कित्याक दॅट इज बिटवीन दॅट कस्टमर अँड दॅट ड्रायव्हर ताका सपोज आता तशेंच म्हणटा जाल्यार तुमी म्हणटा ताका ताणें बूक केला आपल्याक एअरपोर्टा कडेन सोडलो मागीर तो डिसायड करता आपल्याक जेवपा वचपा जाय एक वर ताजे पयशे वाडले मागीर तो म्हणटा आपूण रातचो पबान वचो आपल्याक 4 सोड ताजे आनी ताजे डिसिजन ताणें कितले भाडे घेवपाचे सगळे आमी पयशे घेना आमी फक्त प्रमोट करता की हो बरो मनीस हो हाजी टॅक्सी तुमी म्हाका 10 रुपया दिया रजिस्टर इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आणि हे झाले जाल्यार ऑल ओव्हर इंडिया आम्ही हे पॅन इंडिया बस